गोंयांत वादळाची शिटकावणी। सध्या दर्याक खवळून उफेला। दर्या देगो उदकापदां वचपाक लागल्यात। उतोडा वरभर दर्यांत मोठी ल्हारां मारून उदक दर्या देगांचेर चडलें। दर्या थंड जालो, मात घुशिल्लें उदक तशेंच उरून थंय तळें जालां। टुरिजमाचो स्टाफ म्हणटा वादळ येतलें म्हूण 3-4 दिसांचो अल्टिमेटम दिला। पळोवया फुडें कितें जाता तें। सडनली सी रफ जाले आनी उदक वयर वारूंक लागलें। इतले 1 तासान उदक उतोडा आख्खे कवर केले। ही कितें आहा अजून मान्सून येवंक ना ड्यू टू म्हाका दिसता सायक्लोन इफेक्ट आहा। आतां फुडें अल्टिमेट दिला 3 or 4 दिवस अप टू 10 जून पर्यंत। फुडें कितें जाता तें सांगूंक जायना। तेणें सायक्लोनाक दिलोलें की सायक्लोन कितें आहा म्हणून आनी ताका लागून काय हायटायड आनी दर्या बरो राफ आसलो तेजें तें उदक सगळें वयर येवन हिंग बोलां आनी हिंग तोडीश जालां आनी आतां इतलें सुमार दिमबो सुमार उदक जालां हिंगा आनी आतां हें उदक हिंगा आडोन उरलां। सद्या हिंग आडोन उरलां बट तें हें जातलें वयतलें पावसांत कित्याक मागीर उपरांत पावस पड उपरांत मागीर तेंय उदक वयर येता आनी मागीर हिंग हांडीपट आनी तें वयता उदक। ना म्हणटा मान्सून आवा शिवा करून केरळांत पावलो, मात पावसाचो नेट जाय तसो ना। हवामान खातें म्हणटा मान्सूनांत मोठो पावस येतलो। ते वटेन गोंयांत 3 दिसांत मान्सून पावपाचो अदमास। गोंयच्या वेधशाळेन शेनवार आयतारा पावसाचो येलो अलर्ट दिला। दर्या देगांनी खंय वारें मारतले, दर्या रफ आसतलो। इतले मजगतीं कालोरात शिक्षण खात्यान शेनवारा हायस्कुलांक सुटी जाहीर केल्या। हायस्कुलां सुरू जाल्यात, मात पावसाची थंडाय ना। लायट उदक सारकें नाशिल्ल्यान चडूच हाल म्हूण पालकांनी इश्यू केल्या उपरांत शिक्षण खात्यान सध्या 1 दिसाची थाकाय दिल्या। फुडले फुडें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।